जिसुये मुझा काळसा जिसुये मुझा अज्ञान जिसुये मुझा मोना जिसुये मुझा जीविता जिसुये मुझा काळसा जिसुये मुझा अज्ञान जिसुये मुझा मोना जिसुये मुझा जीविता काळजादार सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता काळजादार सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता जिसुये मुझा जीना जिसुये मुझा सत्ता जिसुये मुझा करणे जिसुये मुझा जीने जिसुये मुझा जीना जिसुये मुझा सत्ता जिसुये मुझा करणे जिसुये मुझा जीने काळजादार सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता काळजादार सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुःखा जिसुये मुझा पीडे शिडे जिसुये मुझा संकष्टा जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुःखा जिसुये मुझा पीडे शिडे जिसुये मुझा संकष्टा काळजादार सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता काळजादार सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता तुझे तुझी येता तुझे तुझी येता हालेलुया 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 आराधना तुका सम्यं ग्लाब तुका सम्यं महिमा तुका सम्यं स्तुति तुका सम्यं चे तुका सम्यं हालेलुया मकान भवन आणि बहिणीनो परत या बहुपवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी सरपडल्या
उंड्या रुपार आमच्या दोळ्यांक सोमी जेजू दिसता. उंड्या रुपार खरोच तो लिपोन आसा. ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक तो दिवन आसा. माते वासोवांचेल अध्याय 18 वाक्य 20 म्हणटा, खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आजार आसा. सोमयाच्या नांवान आमी हांगासर आयल्या. तसो जेजून आमकां आपयला. तो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा. आमचे थंय तो आसा, आमचे सांगाता आसा, आमचे समकर तो रावता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तेगून एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपिया. मौन आमी बशी आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. मोगाचे न्हू, ह्या बळवंत देवा मुखार, ह्या वर्त्या देवा मुखार आमी बसून आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपिया. आमकां त्या सोमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, आमी गायलेल्या त्या गिताची उतरां परत एक घडी आमच्या मतीक आमी हाडया. मोगाचे न्हू, ही उतरां आमची गण घेवया आनी त्या सोमयाक आमी म्हणया, जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत, जेजू ये म्हज्या चिंतनांत, जेजू ये म्हज्या शब्दांत, जेजू ये म्हज्या करण्यांत, जेजू ये म्हज्या जिणयेंत, जेजू ये म्हज्या कश्टांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, जेजू ये म्हज्या पिडेशिडेंत, जेजू ये म्हज्या संकश्टांत. म्हज्या काळजाचें दार उगडून सोमया राखोन आसा. तुका स्विकार करून तुजे थंय जियेता, जियोंक आशेता. सोमया मोगाळ भावा आनी भयणी, आमचें सगळें जिवीत त्या सोमयाच्या पांय तळा आमी हाडया. भावा भयणी, आमचें काळीज, आमचो आत्मो, आमचें मन, आमचें जिवीत, आमची चिंतना, आमच्या तोंडान भायर सरचे ते शब्द, आमी करचे हर एक करण्यो, आमचें सगळें जिवीत ताचे मुखार आमी हाडया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचे कश्ट, आमच्या जिविताचें दूख, आमच्या जिविताची पिडाशिडा, आमच्या जिविताचे संकश्ट, हे सगळें घेवन ह्या पवित्र ताळाक आमी आयल्या. मोगाचे न्हू, त्या सोमया मुखार आमी आसा. आमचो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता. मोगाच्या भावा भयणी, ते देखून उलोवया, ते जेजू कडेन आमी उलोवया. ते जेजूक आमचे जिवीत ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ताजें आजारपण आमी वळखून घेता आसतना संपूर्ण तरान आमी शरणागत जावया ताका. आमचो देव तो, आमचो बळवंत देव तो, आमकां कसलेंच बेबिरान ना. जर तो आमच्या संगता, आमच्या बगलेक आसा तर ते देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, ताचे कडेन आमी उलोवया. ताचे कडेन आमी सांगया आमचे कश्ट दूख, हर एक संगती म्हज्या तुज्या जिविताच्यो कळीत आसच्यो ताका मात्र संपूर्ण तरान ताका कळीत आसात. हे आमी हर एकलीं बात येता, हे आमी हर एकलीं वळखून घेता. मोगाच्या भावा भयणी, ते देखून त्या जेजूच्या पांय तळा संपूर्ण तरान आमी शरणागत जावया. संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करया. आमचो बळवंत देव आमच्या मुखार आसा. आमकां हर एकल्याक पळयता, आमकां हर एकल्याक वळखता, आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान उलो करता.
तसल्या देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाच्या भावा भयणी. त्या देखून आमी ताका शरणागत जावया. संपूर्ण तरान शरणागत आमी जावया ताका. आमकां संपूर्ण तरान समर्पण करया. मोगाच्या भावा भयणी ताचे कडेन उलोवया एक घडी. आमचे खातीर तो फकत आजार आसा, ताचे खातीर न्ही, आमचे खातीर, म्हज्या आनी तुजे खातीर ताचें दर्शन दिवन आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताद्वारे म्हाका आनी तुका. ताच्या उडविके खातीर, ताच्या महिमे खातीर, ताच्या नांवा खातीर न्ही, आमी येवन ताका मान ओगळाप दिवच्या खातीर न्ही तो आजार आसा. बदलाक आमचे खातीर आमा किरकोळ्यां खातीर आजार आसा. ते देखून आमी आमकांत ताका समर्पण करया मोगाचें न्हू. कीर्तन 20 आनी 7 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारान, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. आनी वाक्य 5 म्हणटा, आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता, आपल्या तंबा भितर म्हाका तो आपयता, खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. कितली सोबीत उतरां. आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता, आपल्या तंबा भितर तो म्हाका आपयता, खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. कितली भागी मोगाच्या भावा आनी भयणी. म्हज्या आनी तुज्या उसवाडा मुखार, म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या तारणा मुखार, म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या आसरो ह्या सोमया मुखार बसून आसचें, ह्या सोमयाच्या हाजारपणांत आसचें. कितली आमी भागी. त्या देखून तो वाक्य 14 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या देवाचेर आमी विश्वास दवरया. ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया. कोणा मनशांचेर न्ही, खंयच्याय संगतेचेर न्ही. आमचें कडाप आमचे मुखार आसा, आमचो आसरो आमचे मुखार आसा, आमचो जीव आमचे मुखार आसा. ह्या सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया. ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तो आसा जाल्यार म्हाका आनी तुमकां कितेंच बेना. हांवें तुवें कित्याक तरतरा जाय म्हणना, कावजे जाय म्हणना. तर त्या विश्वासान, त्या पातयेनीन आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण करतना ताची स्तुती करून आमी गावया गीत. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನನಗೇತಕ್ಕೆ ಭಯ. ಪಾನ್ ಸಂಕು 63 63. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ.
ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಭವಾನಿ ಬೈನಿ ಅರಿಯ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. आम्ही अरिये कागडी उलो मारताना आमच्या सांगत असो आमकां आयकोनसो आमचो जेजू आमच्या सांगत समकोनसो आमच्या कष्टा वेळा आमच्या दुखा वेळा आमकां उखोवन दवरचो. तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. बेंबिरांत आमकां ना. आमचे खातीर तो आसा. आमचे खातीर तो जियेता. आमकां सांगात दिवं आदार दिवं. त्या सोमयाची स्तुती करुया. त्या सोमयाक आमी आराधन करुया. त्या सोमयाक आमी नमन करुया. मगाचे ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भवन आणि बहिणीनो एक घडी साक्रामेंतांतल्या त्या जेजूचेर आमी नदर घालया. ह्या संवसारांत आमी जियेताना आमचे खातीर तो जियेता. आमचे खातीर तो जियेता. आमचे सांगाता तो आसा. आमी एक सुरीनी आमच्या बगलेक तोच आसा. आणि त्या देखून आमकां सांगात दिवं ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच आजार आसा. एक घडी ताचे नदर घालया. ताका आमी थँक यू म्हणया. तसो उपकार आमी आठवया. अर्गां तुका सुमयां जेजू. अर्गां तुका सुमयां जेजू. होगळाप तुका सुमयां जेजू. होगळाप तुका सुमयां जेजू. महिमा तुका सुमयां जेजू.
महिमा तुका सुमयांचीस Namahan tuka sumyanchis. नमान तुका सुमयांचीस Namahan tuka sumyanchis. नमान तुका सुमयांचीस Namahan tuka sumyanchis. वंदन तुका सुमयांचीस Vandan tuka sumyanchis. वंदन तुका सुमयांचीस Vandan tuka sumyanchis. स्तुति तुका सुमयांचीस Stuti tuka sumyanchis. स्तुति तुका सुमयांचीस Stuti tuka sumyanchis. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो लुकासो वांचेल अध्याय 10 वाक्य 25 तावन आमी वाचलें जाल्यार शास्त्रा भिसरलो एकलो जेजू लागीं येवन जेजू कडेन एक सवाल विचारता सासणीक जिवीत जोडोवंक हांवें कितें गरजेचें सासणीक जिवीत जोडोवंक हांवें कितें गरजेचें आतां जेजू लागीं येवन हे सवाल विचार जाय जाल्यार असो उद्देश कितें असो उद्देश जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 13 आमकां म्हणटा देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव तुमकां बरयतां देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां आतां देवाच्या पुताचेर आमचो विश्वास जेजूचेर आमचो भावार्थ आनी हें सासणीक जिवीत ताचे थंय आसा तें जिवीत ताणें आमकां दिलां आनी त्या देखून हें जिवीत आमचें तें अरियेकल्या तें आसा जंय अरियेकल्यांनी तें अनुभव करी जाय हें जेजूची आशा जेजूची मांडवळ आनी त्या देखून तूं जुआंव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 आमकां येंत म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जावन चाक न्ही बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक त्या देखून अरियेकल्या की तें सासणीक जिवीत मेळा जाय आनी त्या खातीर देव मनीस जालो इम्मानुएल आमचे सांगाता आनी हें जिवीत ह्या जेजूतय आसा हें जिवीत ताणें आमकां दिलां बरोवन ओमतो जमापान हें जिवीत आमकां दिलां आनी येंत सासणीक जिवीत अनुभव करूंक ह्या शास्त्रा भितरल्या एकल्याकी आशा जाली आनी त्या देखून जेजू येवन तो म्हणालो हें सासणीक जिवीत तुजें हें सासणीक जिवीत हांवें जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी जेजून ताका सांगल्ली वा दिल्ली जबाब ह्या वाचपांत आमी आयकात हांव वाचता ताचे पयलें मोगाचें न्हू जुआंव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्या 7 आनी 8 जेजू जिविताच्या उंड्या विशयांत उलयल्या उपरांत आपणाचें मांस आनी रगत तुमकां खावंक दिता तुमी खायत जाय म्हळ्या उपरांत सबाजून सोन गेल्लेल्या वेळार जेजून एक सवाल विचारलें एक सवाल आपणाच्या सेसांक तुमी म्हाका सोन वचोंक चिंतात गी आनी तो वळ पेद्रून म्हणली उतरां सोमया कोणा लागीं वचों तुजे लागीं आसात ती उतरां सासणीक जिविताची आतां सासणीक जिवीत जोडची उतरां सासणीक जिविताची वाट सासणीक जिवीत तुजे थंय आसा आमी कोणा लागीं वेचें तुजे लागीं ये जाय आनी त्या देखून तूं हो शास्त्री जेजू लागीं आयिल्लो विचारूंक सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी तो वळ जेजून ताका दिल्ली जबाब जावन आसा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर पयलें आनी जेजून परतून सांगलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन तूं जो कसो करताय तशेंत तुज्या पेल्याचो मोग कर हे दोन श्रेष्ठ उपादेश वा एक वर्तो उपादेश जेजून आमकां दिल्लो सगळ्या काळजा मना आत्म्यान आनी सक्तेन देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवं आनी त्यात सगळ्या मनान काळजान सक्तेन आमच्या पेल्या भावा भयणीचो मोग करचें आनी हें केलें जाल्यार सासणीक जिवीत तुमकां मेळटलें म्हणलें जेजू आमकां म्हळां सासणीक जिवीत जोडूंक आनी त्या देखून तूं माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25
आणि थंयसर जेजू निमाणे जर ते विशयान उलयतना हेंच म्हणटा, हांव बुकेल्लो, हांव थानेल्लो, हांव परको आसुल्लो, हांव बंदेंत आसुल्लो, कोणें म्हाका सगळें कुमोग केल्या ह्या कश्टांच्या वेळार येया. तसली म्हज्या बापाची आशिर्वाद जोडलेल्यानो ते सासणीक जिवीत बगच्याक, सासणीक जिवीत बगच्याक. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून दिल्ली ती पयली जबाब सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तीन आनी आत्म्यान ह्या देवाचो मोग करूंक, ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक, आमचे जिवीत संपूर्ण तरान ताका शरणागत करूंक, ताका समर्पण करूंक. कित्याक तो आमच्या जिविताचो केंद्र, तो आमच्या जिविताचे सर्वस्व जावन आसा. ताचे विणे आमकां बिलकुल जिवीत ना मोगाचें न्हू. आज सगळो संवसार एका लेखान थान येता, आश येता ताका, ताचे थंय एक करच्याक, ताचे थंय एक जावच्याक. सगळ्या ह्या मनशा कुळाचो सोडवणदार आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. हो खरो देव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. तर एक घडी आमचे दोळे धांपया. परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या देवाचें आजरपण आमी वळखून घेवया मोगाचेनो. तो एकलो मात्र खरो देव, तो देव आब्रामाचो, तो देव इजाकाचो, तो देव जाकोबाचो आनी तो देव आमचो सर्वांचो एक देव. तो खरो देव, तो नीज देव. आमी सगळ्या एका देवाची भुरगीं मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी ह्या देवाचेर विश्वास, ह्या देवाचेर पातयेनी दवरलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच उणें जायना मोगाचेनो, कितेंच उणें जायना. आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळा, आमच्या जिविताच्या संकश्टा वेळा, आमच्या जिविताच्या पिडेशिड्या वेळा, आमच्या जिविताच्या कश्टा रुदाना वेळार, आमच्या जिविताच्या अवचित घडिता वेळार हर एका घडये आमचें धैर्य, आमचो सांगात, आमची बुजोवन आमचो सुमी जेजू खरो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या घडये ताचेर आमचो विश्वास, ताचेर आमचेर पातयेनी उसारया मोगाचेनो. ताका आमी सांगया, म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या मनान, सक्तेन, काळजान, आत्म्यान सुमया तुजो मोग करता, तुज्या एकल्याचो मात्र मोग करता. सुमया तूं म्हज्या जिविताचो धनी, तूं म्हज्या जिविताचो केंद्र. तुजे विणे म्हाका जिवीत ना. तूं म्हज्या जिविताचें सर्वस्व म्हणून आमी सुमयाक सांगया मोगाचेनो. दोनीचेर आमी पांय दवरचे नाका, एका दोनीचेर, त्या आमच्या एका निजा देवाचेर आमची अखंड पातयेनी भावार्थ हर एका घडये. म्हज्या जिविताच्या सुखा संतोषाच्या वेळा, तशेंच म्हज्या जिविताच्या दुखा, कश्टा, पिडेशिड्या वेळा, संकश्टा वेळा तोच म्हजो देव, दुसरो देव ना. तोच म्हजो देव, खरो देव, नीज देव म्हज्या बगलेक आसचो, आमचे जिवीत चलोवन व्हरचो. तर त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाची स्तुती करया. आनी हो देव आमचो खरो देव म्हणल्यार आमी वळखून त्या देवाक मान करून आमी गावया गीत. देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, देव म्हजो आनी तुजो, आमचो सर्वांचो. आमी उबे रावया मोगाचेनो. धैर्यान हे सत, ही भावार्थाची परगटणी ह्या एका निजा देवातय आमी करया मोगाचेनो. आमचे जिवीत संपूर्ण तरान ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो. ह्या देवा भायर दुसरो देव म्हाका आनी तुका ना. आमचो खरो देव, आमचो नीज देव एकलो मात्र, तसो आमचो देव. त्या देवाक आमी मान करया, त्या देवाची स्तुती करया, त्या देवाक आराधन करया मोगाचेनो. अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो.
पातकाक सोडवून दिल्लो आमकां आमच्या पातकांत सोडवून दिवच्याक मनीस जाल्लो देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाची स्तुती करया, त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया, त्या देवाक आमी ओगलाप दिवया मोगाचें नांव. सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशांक. सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशांक. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवाक. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवा. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. ओ देव म्हजो आनी तुजो. त्या देवान म्हाका आनी तुका रचला, तो देव म्हाका आनी तुका पोसता मोगाचें नांव. आमकां पोसचो, आमकां राखचो, आमकां सांबाळचो, आमचें जिवीत चलोवन वचो. तो एक खरो नीज देव आमचे मुखार आसा. त्या देवाक स्तुती करया, आराधन करया, आमचे जिवीताक आमी समर्पण करया. सगळे आमचे दिसपते जिवीत तेज्या पांयां तळा समर्पण करया. आमचो सगळो वावर तेज्या पांयां तळा समर्पण करया आनी त्या देवाक आमी आराधन करया. त्या देवाची स्तुती आमी गावया मोगाचें नांव. रचलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रचलो देव आमकां पोसता, पोसलो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस पोरा वखणुया धन्या देवा. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बशी आमी मोगाचें आनी दुसरो वांचो. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुजो करताय सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन कसो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आतां पेल्याचो मोग कसो करचो? जेजून आमकां एक लिसांव दिला, आमकां शिकयला मोगाचें न्हू. जुआंवचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 तावन वाताचे की पयलें आमी पळयलें जाल्यार लाजराचें मरण. लाजर जेजूचो इश्ट मोन पावलो आनी तो वळो जेजूक खबर गेली तुजो इश्ट मोन पावला. आनी जेजू 3 दिसा उपरांत मार्ता आनी मुरयेक लाजराच्या भावा भयण्यांक मेळोंक गेल्लो. आनी थंयसर गेल्लेल्या वेळार लाजराच्या त्या मोन्ना वेळार जेजू त्या कुटुंबाक भेट दिल्लेल्या वेळार थंयचो सन्निवेश आमचे मुखार दवरता. वाक्यां 33. ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. कोण? मुरी, मार्ता आनी तांचे सांगाता आसलीं सगळां ते रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. आनी वाक्य 35 म्हणटा जेजू रडलो. जेजू रडलो. आनी वाक्या 36 आमी वाचलें जाल्यार हें वाक्य अर्था बरयत.
धवळ जुदेव म्हणाले आका तासो कितलो मोग आसलेलो पळया. आका तासो कितलो मोग आसलेलो पळया. आता जेजूक लाजरसो, जेजूक मार्ता आनी मुरियेसो त्या कुटुंबाचो कितलो मोग आसलो पळया. कित्याक जेजूक मोग आसल्या वरवीं जेजून लाजरा सांगता आपणाक एक केल्लो, त्या कुटुंबा सांगता आपणाक एक केल्लो. तांचें दूख तांची बोगणां जेजूची जाली आनी जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. जेजूय सुस्कारलो आनी जेजूय रडलो मोगाच्यान. आज आमी एकामेकाचो मोग करचे म्हळ्यार एकामेकाची बोगणां आमची गन घेवची, एकामेकाचे कश्ट वोचे आमचे गन घेवचे आनी एकामेका सांगाता ती कितें भोगतात आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी भोगूंक प्रयत्न करचें. जावं पुरो आमच्या घराच्या पाक्या भितर, जावं पुरो आमच्या शेजारा, जावं पुरो आमच्या बोवारी कोण पुरो पळय गरजेंत आसा. आनी त्या लागून जेजू ह्या वांजेलांत तुजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हूण शिकयता, कोण पळय गरजेंत आसा. जावं पुरो मोगाक, जावं पुरो सांगातपणाक, जावं पुरो बुजावणेच्या उतराक, जावं पुरो धैर्याच्या उतरांक, जावं पुरो इल्लीशी कुमोक वो आमच्यो वा ही आमची पेलो जावन आसात. तांचे सांगाता रडचें, तांच्या सांगाता सुस्कारचें, तांची बोगणां आमची गणगेवचें. तो मोग मोगाचे न्हू. मोग म्हळ्यार खाली संतोषा वेळार सुखा वेळार सांगात दिवचें, जेवचें खावचें तो मोग न्ही. नीज मोग जेजून आमकां शिकयला त्या कश्टा दुखा वेळार पावचें आनी तांकां आमी सांगात दिवचो. आतां पाप साहेब पापा फ्रांसिसी ताणें कुटुंबांक पठयलेल्या त्याच पत्रांत आमोरीस लेतिशिया तो म्हणटा वी नीड टू accompany the wounded families, the wounded persons in our day to day life. कोण पळय गायेला, कोणाक पळय दुखला, कोण पळय रडता, असल्या व्यक्तींक असल्या कुटुंबांक आमी निरंतरी सांगात दिजय. हे नीज मोग. थोडे फुडें कितें जाता की म्हळ्यार एका व्यक्तीक एका कुटुंबाक कांय इल्लेचें सोडून घडलां वा औचित्य मौन घडलां त्या कुटुंबांत आमी वेतांव. एक घडी गेले आमी बुजयलें, धैर्य सांगलें, आयल्या. मागीर तांचो विस्तार पडटा, मागीर तांचो उडास ना, मागीर आमी तांकां भेटावना, मागीर तांकां आमी सांगात दिना एक दिसाक वा थोड्या घडयांक मात्र. पूण आतां सोपाप साहेब म्हणटा एक घडी वा थोड्यो घडी न्ही, निरंतर. कित्याक त्या व्यक्तीक त्या कुटुंबाक जाल्लो तो गायी एक दिसांनी गूण जावचो, 2 दिसांनी गूण जावचो वा एका म्हयन्यान गूण जावचो वा वर्सान गूण जावचो गायी न्ही. तो लांब पर्यंत आसचो तो गायी आनी असल्या कुटुंबांक आमी सांगात दिवचो गरजेचें. म्हाका उडास आसा एक घडीत हांव विगार जावन आसतना एक भुरगें हांगासर कोडयाळांत घडल्लें. हें घडीत इस्कॉल जावन सांजेर बस स्टँडांत उबें रावल्ल्या कडेन एक टेम्पो येवन ह्या भुरग्याक मारलें आनी हें चेडूं भुरगें 5वे क्लासीन आसलें मरण पावल्लें. मरण जावन म्हाका दिसता 2009-10 इसवेंत वा 11व्या इसवेंत जाल्लें. आतां 2022 आमी वर्सां 2022 आज पर्यंत ती आवय, ती स्त्री ह्या भुरग्याची आवय म्हणल्यार तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां अजुनूय 10-12 वर्सां उपरांत तें घडीत चिंतून मेळता आसतना ती दुखां तिच्या दोळ्यान वालतात. हांवें पळयतना आमी धैर्य सांगचें, बुजोवचें. थोड्या फावटी अजुनूय कितलीं वर्सां 10-12 वर्सां ते गायी अजुनूय आसात. आनी त्या लागून जेजू आज आमकां म्हणटा पेले आसो मोग करचें म्हळ्यार एक घडी न्ही, निरंतर सांगात दिवची, तांची बोगणां आमची गन घेवची आनी वो जावं जाय आमी करचो तो मोग आमच्या पेल्या भाव भयणीचो, जावं आमच्या कुटुंबादारांचो, जावं आमच्या शेजारांनी आमच्या बोवाऱ्यांचो. हे चिंताप आज आमच्या मतीन आसा जाय मोगाचें न्हू. मोग म्हळ्यार तो नीज मोग म्हळ्यार सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान तूं जो करताय तशें आमच्या जिवितांत आमकां गायी जाल्लेल्या वेळार दुखल्या वेळार आमी हेरांत हांव सांगात बुजोवन आमी आशेतांव त्याच प्रमाणे ती तांची बोगणां आनी असल्या सांगात आमी दिजय म्हणलें आमकां सांगता जेजूचो मोग तो. आनी त्या देखून तूं कोणूय सांडल्यार हांव तुमकां सांडचो ना. एक जल्म दिल्ली आवय
वा एक पाणो दिल्ली आवय तुका विसरात तरी हांव तुका विसारचो ना, हांव तुका सांगचो ना. तो मोग ह्या सोमयाचो आमकां हर एका दिसा हर एका घडये मेटांक आमकां सांगात दिवचो. आमचे थंय तो आसा, आमचे सांगात तो रावता. आज ताचे तावन आमी शिकाचे कसो मोग करचें गे म्हळ्यार आमी ताचे तावन शिकाचे. ताचें काळीज सुस्कारलें, तो रोडलो. आमी आमची बोगनां आमी परगट करूंक आसात, आमची बोगनां आमी दाखोवंक आसात. आनी ताका लागून जेजू आज म्हजे थंय आनी आमी ताचे थंय जर आसाव जाल्यार, तो म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आसा जाल्यार, ताचो सांगात आमी भोगतांव जोडटाव जाल्यार आमच्या जिवितांत, तो म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आसा जाल्यार तो आमकां शिकयता, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. ताचो मोग आमकां पुरो, ताचो मोग आमकां व्हरतेली लिसांव दिता. ताचो मोग कितें गे म्हणलें आमकां समजयता तो. तर मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक दिसपट्टे आमच्या जिवितांत एकामेकाक पावोवंक आमी कृपा मागून सोमयाचो मोग अनुभव करून साकोवन आमी गावया गीत जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. पान नंबर 100 आनंद 111 100 आनंद. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गायत आसतना जेजू म्हजे थंय आसा, हांव जेजू थंय आसा. आमी एक सुरीनय म्हणल्यार आमी बगया मोगाचें न्हू, तो मोग जीव दिल्लो मोग, एका इश्ट म्हणून वळखून एका इश्टा खातीर जीव दिल्लो मोग तो जावन आसा मोगाचें न्हू. खंयचेय तारीख भुंय आकाश सोरो सोमया कितेंय सोरो मोग काळजांत पेटोवन आसूं ससाना पासून तसलो मोग जेजूचो. तारीख एक चरण आनी कोरस आमी गावया मोगाचें न्हू. आनी आमचें काळीज आमचें मन सोमयाच्या त्या मोगान बरोवंक आनी आमी एकामेकाचो मोग आमच्या दिसपट्या जिवितांत एकामेकाची बोगनां समजोवंक एकामेकाच्या बोगनाक स्पंदन करूंक आनी त्या मारी पास आमचो मोग एकामेका थंय व्यक्त करूंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या सोमया थंय आमी मागया मोगाचें न्हू. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलो, मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलो, मोग तुजो पुरो. भुंय आकाशोरो सोमया, भुंय आकाशोरो, भुंय आकाश, भुंय आकाशोरो सोमया, भुंय आकाशोरो. मोकाळसान पेटोवन आसो ससान पासून उरो. मोकाळसान पेटोवन आसो ससान पासून उरो.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो पेद्रू म्हणालो सोम्या कोणा लागी वसो तुझे लागी आसात उतरां सासणीक जिविताची तर इंस सोम्याची सासणीक जिवी दिवची उतरां आयकूंक आमी उबे रावया. ही उतरां परगट करच्या आमच्या भावा खातीर, ही उतरां स्विकार करच्या आमच्या आमा सोमेस्तां खातीर, ही उतरां आमकांय सासणीक जिवीत दिवन दीत, त्या जिविताची कृपा आमचे भितर वाळोवन दीत म्हणून त्या सोम्या कडेन आमी मागोवन ही उतरां उलोवंक सोम्याक आमी उलो मारया. ही उतरां ह्या भावा मारी पार उलोवंक सोम्याक आमी उलो मारया आनी हें देवाचें उतार आयकूंक आमकां आमी आयती करया. ಜೀವವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುದೇವಾ. ಜೀವವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುದೇವಾ. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6వ अध्याय 52ನೇ वाक्यतावन 56ನೇ वाक्य मसर तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशापताचें मांस केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाचेनो येदोळसो पाद्र्यापाना साहित्य विशय सांगल्यो सस्नीक जिविता विशयंत. स्वामी जेजू क्रिस्त आज ह्या उतरांनी म्हणटा सस्नीक ह्या सस्नाचो जीव जायचे तर म्हजें रगत तुमी सेवंक जाय. जेजू म्हणटा जर तर तुमकां सस्नाचें जीव जायचे तर म्हजें रगत पियेया आनी तें जावन आसा खरें पिवन. मोगाचेनो संवसारार कशें कानुनां आनी नियमां आसात त्याच प्रमाणे सरकारी कानुनां आनी नियम आसात. लौकीक कानुनां एक विशय तर आत्मीक कानुनां आनी एक विशय जावन आसा. आत्मीक कानुनांनी एक दोन भोव गरजेची नियम आसात आनी ती जावन आसात जो पाताक करता तो मरतलो आनी दुसरें जावन आसा रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोगसाण येना. परत आमी ती नियाळ्या जो पाताक करता तो मरतलो आनी दुसरें जावन आसा रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोगसाण येना. हें जावन आसा
सर्गारासरासचे एक वो गरजेचे एक नियम. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत 18 अध्याय 20 वाक्य म्हणटा, जो पाता करता तो मरतलो. बापायच्या अपराधापासत पूत शिक्षा भोगसो ना आणि पुताच्या अपराधापासत बापूय शिक्षा भोगसो ना. नितीवंत मनशाचे नितीवंतपण ताजेंस, खोट्या मनशांचे खोटेपण ताजेंस. जर परत हांगासर सांगता, जो पाता करता तो मरतलो. आनी ह्या मरणांतल्या बरें कितें करीसे म्हणून सांग पावलो बेब्रोकारांक बरयल्ल्या 9व्या अध्यायांत 22वें वाक्य अशें म्हणटा, नियमशास्त्राकाल चड उणें सक्कळी रक्तानच नितळ जाता आनी रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोगसाणें ना. रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोगसाणें ना. मरण सुकोवंक मुजे तावन आनी तुजे तावन कितेंच जायना. तर हे रगत कित्या मस्तू म्हत्वाचें, कित्याक ताका एक तांबडो बोण आसा म्हणगी. ह्या आमच्या कुडींत चड रागात आसा म्हणून गी. ह्या खंयच्या कारणा खातीर रक्ताक चड म्हत्व आसा. हांव सांगता जेजूच्या रक्ता विशयंत हांव आतां उलयता आसतना, रगत जेजूचें भोव बरें आनी भोव अमुल्य रगत. पूण सादें सवाल म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार, कित्या खातीर रक्ताक चड म्हत्व आसा? एक ऑपरेशन करतानाय डॉक्टर म्हणटा रगत तुमी रेडी दवरा, नांतर चड उणें जाय जाल्यार कश्ट जाता, रगत तुमी रेडी दवरा. हे ऑपरेशन करचें जाल्यार मुस्तुमटें रगत आमकां जाय पडटा. दुसऱ्या मनशाचें रगत त्या मनशांक दितात. रगत उणें जाय जाल्यार तो मनीस मोगाचो न्हू, मरता. सर विश्वेसोमा आसल्यार रगत उणें जाल्यार तो मनीस मरता. पवित्र पुस्तकांत पयल्या ग्रंथांत, उत्पत्ती ग्रंथांत सुरवेच्या अध्यायांनी आमी पळयता, आबेलाक कायनान जिवेशी मारलें आनी त्याच वेळार सर्वेस्पर देव कायना लागीं उलोवन म्हणटा, तुवें कितें केलाय? 4थो अध्याय 10वें वाक्य म्हणटा, तुवें कितें केलाय? आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचे रागात म्हाका बोब मारता. भुंयतावन तुज्या भावाचे रागात म्हाका बोब मारता. आबेल मेला तर हांव आनी तूं कशें चिंताव म्हळ्यार आमी बोब मारता, हांव आनी तूं बोब मारता, सर्वेस्परा देवाक थाळो म्हजो आयका म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा आबेल मेला आनी ताचें रगत सर्वेस्परा देवाक बोब मारता. तर हे रगत कशें तरी सर्वेस्परा देवाक बोब मारता. तर रक्ताचेर विशेष तराची सकत आसा, रगत बळवंत जावन आसा. दाविदाच्या काळार राय जावन आसतना थंयसर ताच्या राजांत 3 वर्सां दुकोळ पडलो. 3 वर्सां दुकोळ पडलो आनी रायाक कितें करचें कळटेसना. दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 21वें अध्याय अशें म्हणटा मोगाचें न्हू, दाविदाच्या काळार फटाफट 3 वर्सां दुकोळ पडलो. दाविदान सर्वेस्परा लागीं विचारलें आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सावलान गिबियोनीतांक जिवेशी मारलें देखून ताचेर आनी ताच्या घराण्याचेर रक्ताचो अपराध आसा. पळया मोगाचें, थंयसर 3 वर्सां फटाफट दुकोळ पडलो. एकच कारण, सर्वेस्पर म्हणटा सावलान राय जावन आसतना गिबियोनीतांक जिवेशी मारलें आनी तांच्या रक्ताचो अपराध, त्या घराण्याचो रक्ताचो अपराध
हांगासर आसा त्या देखून 3 वर्सां तावन निरंतर पावस नासतना सगळे कंगाल जाल्यात. आनी दावीद राय इसारता, सर्वेस्परा हांवें कितें करीसे म्हणून. रायान गिबियोनतांक आपयलें आनी तो ताचे लागीं उलयलो. गिबियोनत म्हळ्यार इस्रायल ते न्ही, बगार आमोरितांचे उरिल्ले वंशजे. एकूच आस दवरिसाय, इस्रायल देवाची विंसून काडिल्ली परसा, तांचे रगात वळिल्ले न्ही, इस्रायलकार सोन उरिल्ले वंशाचे म्हळ्यार आमोरितकारांचे थंयसर रगात वरयल्ले. त्या देखून क्रिस्तांवांचे रगत वरयल्यार मात्र न्ही, अक्रिस्तांवांचे रगत वरयल्यार रगत बोब मारता, रक्ताक सकत आसा. आनी पळयत पुस्तक मुखार म्हणटा, इस्रायलांनी तांकां सापोत दिल्लो जाल्यार इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या मनशां पासत आपणाक असल्या धार्मीक उत्साहाक लागून सावलान तांकां जेवेशी मारूंक प्रयत्न केल्लो. दाविदान गिबियोनेतांक म्हळें, सर्वेस्पराच्या दायजाचेर तुमी आशिर्वाद घालचे खातीर हांवें तुमचे बसत कितें करूंक जाय आनी कशें प्राजीत करूंक जाय. पळया मुखार रगत त्या गिबियोनकारांचें व्हडलें. आनी वो दावीद इसारता, इतलो सर्वेस्पराक लागशिल्लो मनीस ह्या गिबियोनकारांक इसारता, हांवें कशें ह्या पर्यार सोडयेत. तुमच्या घराण्याच्या रागात वळना सोमा, तुमकां दूख जालां सोम्या, तर हांवें कशें तुमी आमकां येवन आशिर्वाद घालयेत. आनी थवळ ते म्हणटात, गिबियोनकार म्हणटात, त्या मनशाच्या पुतां पैकी म्हळ्यार सावलाच्या मनशाच्या पुतां पैकी 7 जाणांक आमच्या हातान दिया आनी तांकां गिबियोनांत सर्वेस्परा मुखार जिवेशी मारतलें हांव. रायान जाप दिली, हांव तुमकां तुमच्या हातान दितलो. रगत त्या सावलान वरयल्लें, तें रगत बोब मारलें, तें रगत थंयसर कंप्लीट धुकोळ पडचे वरी केलें आनी परत तें थांबच्या खातीर. आनी हेच गिबियोनकार विचारतात, म्हाका परत रगत जाय. त्या सावलाच्या 7 जाणां पुताचें रगत जाय. आनी दावीद तशेंच करता. आनी उपरांत 14वें वाक्य म्हणटा, आनी ही सावलाच्या आनी ताच्या पुता जोनाताच्या हाडांसवें बेजमेच्या प्रदेशाच्या जेलांत सावलाच्या बापाय किशच्या समाधीन निकेपिली. रायान फॉर्मायिल्लें तें सगळें केल्या उपरांत देवान देशाची दया दाखयली. इतलें केल्या उपरांत सर्वेस्परा देवान देशाचेर दया दाखयली. आनी एक उदाहरण दाखयता पळयत पुस्तकांत. थंयसर आमी न्यायकर्त पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत मनशाच्या त्या रक्ताक कितली एक मोल आसा म्हूण थंयसर आमी पळयत. थंयसर जेफ्ता म्हणलो एकलो राय आशिल्लो आनी तो आपणा सर्वेस्पराक एक आंगवण करता आनी म्हणटा, तूं आमोनितांक म्हजे अधीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळोवंक म्हज्या घरांतलो भायर सर येता तो सर्वेस्परसो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो. व्हडलें सैन्य ताच्या मुखार आमोनितकार आशिल्ले. ह्या आमोनितकारांक सोलवंक ताका साध्य जातासना. आनी तो म्हणटा, सर्वेस्परा, जर तर ह्या येत्या आमोनितकारांक सोलवंक म्हाका सकत दिली जाल्यार हांव तुका रक्तबली, मनशाची रक्तबली भेटयता. जो कोण हें विन्न जावन हांव घरा येता आसतना पयलें म्हाका कोण मेळटा ताचीच हांव रक्तबली भेटयता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, जेफ्ता आमोनिता विरोध झुजोंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताचे अधीन केलें.
जेफ्तानं आरोयरा आणि मिन्निता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल किरेयम पर्यंत तांकां पुरतें सेलवयलें आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. 1-2 शहरां न्ही, 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें आम्मोनीत इस्रायलांच्या दोळ्या मुखार खालते जाले. जेफ्ता मिस्बांतल्या आपल्या घरा परतलो तेन्ना ताची धूव घुमट बोडोवन नसत ताका मेळोवंक आयली. ती ताची एकलीस धूव. तिचे वयर ताका हेर धुवो नातुल्ल्यो, पुती नातुल्लो. तिका देखतस जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हज्या धुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटयलय आनी म्हाका व्हड संकटांत सांपडायलय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान फाटीं काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसलीय आंगवण केल्या जाल्यार जें तुवें बसयलें तें म्हाका कर, कित्याक सर्वेस्परान तुजें बसत तुज्या दुस्मानाचें आम्मोनीताचें फारीक फोण घेतलां. पळया मोगाचें न्हू, हांगासर जेफ्ता म्हणटा, म्हाका जाय जीख, म्हाका जाय जीख, आनी त्या खातीर कोण म्हज्या घरांतल्यान पयलें येता रक्ता बली दिता म्हणटा. जेफ्तान स्वप्नां दी चिंतू ना, आपणाचीच मोगाची धूव, एकच धूव, ताकाच हांवें रक्ता बली दिवंक पडत म्हूण ताणें चिंतू ना. ताणें चिंतलें, हांव ह्या दुस्माना वयर सयत व्हरतां, रक्ता बली दिवन सर्वेस्पराक खुशी करता आनी ह्या दुस्माना वयर जैत व्हरता म्हणून. दुस्माना वयर जैत वेली सोमां, पूण रगत कितें ताणें थंयसर दुस्मानाचें सगळें वरयलें आनी देवाक कितें ताणें भास दिली. ती भास ताणें करी जाल्यार ताच्याच दुवेचें रगत, एकच दुवेचें रगत दिवंक पडलें. हांगासर आमी 3 उदाहरणां पळयलीं. आबेलान, कायनान आबेलाक जिवेशी मारल्या वेळार आबेलाचें रगत बॉब मारलें. सर्वेस्परान कायनाक शिक्षा दिली. थंयसर सावलान तांकां, ताज्या दुस्मानाक तांकां ताजें रगत उरयलें आनी तें रगत थंयसर बॉब मारूंक लागलें. सर्वेस्पराच्या त्या दाविदाच्या काळार थंयसर दुकोळ पडलो आनी पारयार जावन रगतच दिवचें पडलें. हांगासर आमी पळयता, वो दुस्मानाक सोलवंक जैत वन जायचें म्हणून सर्वेस्पराक रगत भेटयता म्हणटा, मनशां रगत भेटयता म्हणटा, आख्रेक आपल्याच दुवेचें रगत ताका भेटोवंक पडलें. एक विशय हांवें तुवें जाणा सांगूंक जाय. रगत भू भोळादीक सकत. रगतांत जीव आसा आनी तो जीव त्या आत्म्याच्या शेतांत तो बली भेटयल्ल्या वेळार त्या जीव तो स्विकार करणं आशिर्वादां तें आमी मागिल्लें जायते फावटी मेळटा, जायते फावटी मेळटा. मोगाचें न्हू, लेवी शास्त्रांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार पयल्या पयलें सर्वेस्पर देव विविध बली भेटोवंक सांगतलो, विविध बली भेटोवंक सांगतलो. लेवी शास्त्रांत पयल्या तावन 11 अध्याय म्हणसर मुस्तू ह्या विशयान उल्लेख आसा. एक थोडीं उदाहरण मात्र तुमच्या मुखार दवरता. जावंक पुरते होम बली, जावंक पुरते पतका बली, विविध बलयो थंयसर आशिल्ल्यो. आनी थंयसर एक कायदो आशिल्लो आनी तो म्हणटालो, थंय त्या तुमचे पयलो अध्याय म्हणटा लेवी शास्त्रांत पयलो अध्याय 2रें वाक्य म्हणटा, इस्रायलांत कडेन उलय आनी तांकां सांग. सर्वेस्परान मोइशेक आपयलो आनी जमत तांबतां ताचे कडेन उलोवन म्हळें, इस्रायला कडेन उलय आनी तांकां सांग, तुमचे पैकी कोणीय एकलो सर्वेस्पराक मनजाती बली भेटोवंक खुशी व्हरता जाल्यार ताणें ती मनजात गोरवांच्या वा बोकऱ्यांच्या हिणांतली विंचोवन भेटोवंक जाय. गोरवां मदल्या मनजातीची होम बली भेटोवची जाल्यार ताणें आयबनांतली दादली मनजात भेटोवची. सर्वेस्पराक त्या मनवोवच्या खातीर जमत दंबा दारा लागीं हाडची. ताणें त्या मनजातीच्या माथ्यार आपले हात दवर, ताचे तर्फे ताच्या प्राजिता खातीर तिजो स्विकार जातलो. उपरांत ताणें त्या पाड्याक सर्वेस्परा मुखार जिवेशी मारचो
आनी आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी ताचें रगत भेटोवचें. परत 10वें वाक्यांत म्हणटा बोकड्यांक ह्या बोकड्यांक करच्याला कशें करी जाय, कशें तांचें रगत वळय जाय. 14व्या वाक्यांत तो म्हणटा सुकण्याची होम बली भेटोवचें जाल्यार कशें करी जाय. जावंक पुरो तें सुकणें, जावंक पुरो ती मनजात, जावंक पुरो तें मनीस, हर एका रक्तांत थंयसर विशेष तरेची सकत आसा. आनीक आत्मीक शेतांत ती एक बळवंत सकत जावन आशिर्वाद दिवंक शकता. आमी संवसारार रुपय, डॉलर्स, पाउंड्स ह्या इतर विविध कितें चालन पयशांचें चालावण करता आनी जाय आसलें आमी घेवंक शकता. त्याच प्रमाणे आत्मीक शेतांत आमी पळयलें जाल्यार जावंक पुरो दुसरीकड जीव, सुकण्याचे जीव, बोकड्याचे जीव, फाड्याचे या इतर मनजातीचे जीव आनी थोडे फावटी मनशाचे जीव एकाक एक मोल आसा. रुपयांक कितलें मोल आसा, डॉलरा मुखार रुपय उणें, पाउंड्स आसात, युरो आसात, त्या मोला प्रमाणे ते मेळोवंक शकता. हांगासर आमी पळयता मोगाचें न्हू, आत्मीक शेतांत रगताक विविध हंताचें रगत, विविध रितीर मोलादीकतें, विविध रितीर आमकां आशिर्वाद सोडूंक सक्षत आसलें जावन नासलें. आजुनी आत्तांय प्रस्तुत काळार आमी पळयता मस्त कडेन अन्य आमी क्रिस्तांवांची आमी तशें करूंक वचना. कित्याक आमी पळयता जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर रगत उरयलें आनी आमकां सुटका सोडवून दिली. आजुनी मस्त कडेन अन्य धर्माची जायतल्या कडेन मनशा बली भेटोवन आसात, मनजातीचे बली भेटोवन आसात. खालेंक एक मेळा जाय, अधिकार मेळा जाय, ह्या धुडवाचे मेळा जाय, थें जायचे हें जायचे म्हणून मस्त कडेन आजुनी आमी मनशा बली ह्या इतर मनजातीचे बली रगत वळोवचें पळयता. थोड्या कडेन कोंब्याक दिवंक पुरो, कोंब्याचें रगत वळोवंक पुरो, थोड्या कडेन पाड्यांचें रगत, थोड्या कडेन हांचें बोकड्यांचें रगत, ह्या मनशाचें रगत वळोवंक पुरो. म्हाकाच म्हजो एकलो वळखीच्या मनशान हांगास कोडयाळांत ताका हे मेळाचें निधी मेळाचे, भांगाराची निधी मेळटा म्हणल्या आशेन एका ल्हानशा भुरग्याक ताणें बली भेटयली. आतां ऑफकोर्स तो जैलांत आसा, पूण सांगचें हांवें मनशाचें आतां जाल्यार थंयसर एका रितीचें बली दिवन आत्मीक सकत मनीस सोडूंक आजुनी तो पळोवन आसा. मोगाच्यान आजुनी पळोवन आसा, कित्याक रक्तांत सकत आसा. जर तर असल्या सामान्य जिवीच्या रक्ताक सकत आसा जाल्यार सोम्यान जेजूच्या रक्ताक कितली सकत आसूंक आसा. वर्ती सकत ताच्या रक्ताक आसा, वर्ती सकत ताच्या रक्तांत आसा. कित्याक तें रगत सर्वेस्परा देवा बापाचें तें रगत जावन आसा, सामान्य रगत न्ही. एका भुरग्याक खंयसर रगत येता, एका सायंटिफिकली आमी पळयत आसतना थंयसर एका भुरग्याक आमी DNA टेस्ट करता म्हणटा. अलत व्यक्तीचो भुरगें वैगिनी घेवन दादल्याचें भुरगें वैगिनी घेवन DNA टेस्टार कळटा. कित्याक थंयसर जिवाचे कण आपल्या बापायचे असतात, रगत आपल्या बापायचें वळोवन आसता. आनी तें टेस्ट करतना तो कळटा की DNA टेस्टांत वो असलें भुरगें ह्या बापायचें वैगिनी घे म्हणून. तर सर्वेस्परा देवा बापाचो पवित्र आत्म्या मुखांतर जल्मल्ल्या जेजूचें रगत तें देवा बापाचें ताचें तें रगत जाल्ल्यान वर्तें मोल आसा. मोगाच्यान वर्तें मोल आसा. आनी त्या खातीर त्या रक्ताचें बोळ विशिश्ट जावन आसा, विशिश्टांत विशिश्ट तें बोळ जावन आसा. मोगाच्यान पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार इस्रायेलकारांक त्या इजिप्त देशांतून भायर हाडूंक जाय तितले प्रयत्न करतात. आनी सर्वेस्पर देव मुस्तो जापां करता. आखरेक तितलें केल्यार ह्या फारावाचें काळीज हालना. आखरेक व्हडलें अजाप करता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुमी त्या बोकड्यांचें रगत वळोवन
तुमी पास्क जेवण करूंक सर्वेस्पर देव उलो दिता. त्या निर्गमन पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायांत पास्का विशयी थंयसर उल्लेख केला. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार ताज्या आदल्या अध्यायान लास्टचें वाक्य म्हणटा, मोइजेन आरोनान ही सर आजापां फाऱ्या मुखार केलीं, पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारूण केलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वचूंक सोडलें ना. इतली अजापां करगे कितें पुरा अजापां केलीं, कितें पुरा कर्ग दिलें, कांय हालोवंक ना. पूण आख्रेक रगत वळयत आसतना सगळें थंयसर बदलावण जाता. पळयत पुस्तकांत 12वो अध्याय म्हणटा, त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल पर्जन शेळयांक जिवेशी मरूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवंदाच्या दोनी खांब्यांक आनी ताजे वयल्या फाटयेक तें सरोंक जाय. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलों आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं म्हण जातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. परत हांव सांगता, हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात त्या घरान दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणां जातलें. तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांव इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. थंयसर पळया, थंयसर शेळयेचें रगत उडयलें. इजिप्तांतल्या हर एका देवाक शिक्षा लायली. तक्षण फारावाचें काळीज कर्ग घालें. ते दोळ म्हणसर घट्ट मनाचो जावन आसलो तो फारावो संपूर्ण कर्ग घालो, संपूर्ण कर्ग घालो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें दुस्मनाचें बोळ आसा, दुश्टांचें बोळ आसा, सोम्यान जिजूच्या त्या पवित्र रक्ता वरवीं संपूर्ण तरान निश्क्रीय जाता. जशें पास्काची शेळयेचें रगत स्विकार केल्ल्या सर्वेस्परा देवान त्या 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 इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायली गे आनी थंयसर तांकां भायर हाडूंक शकलें गे. कशें तें रगत त्या हर एका इस्रायलकारांक रक्षण दिवंक शकलें गे, त्याच प्रमाणे जिजूचें रगत म्हाका तुका रक्षण दिता. त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 7व्या वाक्यांत सांग पावल म्हणटा, क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली. पास्काची शेळी जावन ताचें रगत म्हाका तुका रक्षण दिता. ताचें रगत म्हज्यान तुजें पदकां बक्षिता. तर आमच्या दुस्मानांत जावन त्या सगळ्यांक दंडोवंक तांकां शिक्षा दिता. मोगाच्यानो तर ह्या रक्ताक बोळ आसा. मुखल्या मगण्या जमातेर हाचे विशयी आमी सडीत अध्ययन करया. ह्या रक्ताच्या बोळा विशयींत देखून हांगासर आसचो तो पवित्र कुंभारा मुखार आराधन करता आसतना उडास दवरया. तें पवित्र रगत म्हाका तुका रक्षण दिवन आसा. तें पवित्र रगत म्हाका तुका सुटका दिवन आसा. त्या रक्ताक विशेष तरेचें बोळ आसा. आमकां आशिर्वाद करन बेसावने भरचें विशेष तरेचें तें रगत जावन आसा. तेंच रगत म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक रक्षण दिवन दी, आशिर्वाद करून दी, बेसावने भरून दी. आमीन. Let us surrender ourselves unto the Lord. Lord, we pray for all the blessings that you have given unto us. We thank you for them. Lord, help us to utilize those blessings according to your will and according to your grace. Lord, we also pray for all our requests. Prayer for healing of the hurt, healing of the diseases, mental and spiritual wellness, the blessing from the Lord to do well and excel in all things. Lord, we pray for the blessing of peace in the family, to have a good family life, the blessing of the Lord to do well in all things. Jesus, we surrender these things unto you. May your precious blood shower over us, cleanse us, wash us, and make us clean. Lord, we pray right now that your Holy Spirit and your blood may cleanse us and lead us into all righteousness. We pray that you may intervene in all our situations. Lord, we pray there are many instances, situations which are beyond our control.
Some may look as impossible healing. Some may look as broken relationships. Some may look as impossible situations like work pressure or no job, no proposals for the marriage. We surrender all these things unto you. May by your precious blood there be change in our lives. May there be healing in our lives. May there be deliverance in our lives. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನೀಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋತ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನೀಡುವೆ. ಓ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನೀಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನೀಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. The Lord is blessing specially a child who is going to receive the first communion, who is in preparation. The Lord is blessing this child. The Lord is also prospering individuals today. The Lord is showing, I will remove all your past pains and I will give you a peaceful life ahead. The Lord is also showing many individuals who are suffering due to the weather right now are being healed from their cold, cough, fever and different diseases. The Lord is going to grant them special grace upon their life. In 2 days all these things will be healed. The Lord is also granting them wisdom to love the Lord more and to walk in the presence of the Lord. I see families right now who do not have peace in their families, who are praying, are receiving peace. I see in some families there is no peace,
because they have not prayed for their elders and they have no blessing from the elders. The Lord is telling today, pray for your elders, and the blessing of the Lord and your elders will come upon your life, and you will have a peaceful family. The Lord is showing some people are being misguided in their family life, and the Lord is giving them the grace and the wisdom. The Lord is telling us, in everything that you do, pray to me, ask Jesus, what shall I do? Guide me, and the Lord will speak to us through different persons, through His voice and through His message. The Lord shows He has shed His blood for us, and He loves us, and He will guide us when we come to Him. The Lord is showing that we are His children, and the Lord is going to strengthen us and bless us in the coming days. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भावन आणि बहिणीनो, जेजूचे पवित्र रगत, त्या रक्ताची सकत, त्या रक्ताची सावळी आमचेर पडोंक जाय. ह्या विशयान आमी जायतो नियाळ केलो, तर आतां मोगाचेनो त्यास जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक वयच्या पयलें त्या जेजूच्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणाक आमकां आमी समर्पण करया मोगाचेनो. त्या रक्ताची सावळी, त्या रक्ताची सकत आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत वाळोवन दी. तसो अनुभव आमकां जोडूंक मेळोवन दी, आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत त्या मारिपा जायतें बरेंपण घडोवन दी म्हणून ह्या जेजूच्या भोव पवित्र रक्ताच्या सक्तेक आमकां आमी समर्पण करया मोगाचेनो. आमकां आमी समर्पण करया आमचें उणेपण, आमची अस्कत गाय त्या जेजूच्या भोव पवित्र रक्ताच्या सक्तेक आमी समर्पण करया. आमकां आमच्या अस्कत गायांचेर, उणेपणाचेर जैत व्हरूंक ही जेजूच्या रक्ताची सकत कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाचेर ह्या सुमयाच्या रक्ताची सकत वाळोवन दी. सकट वायटा विघ्ना अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक ह्या जेजूच्या रक्ताची सावळी सकत सांबाळून दी म्हणून आमी मागया मोगाचेनो. आमच्या कुटुंबान आसलें उणेपण, अस्कत गाय ह्या जेजूच्या रक्ता मारिपात भरती जावं दी म्हणल्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो. खंडीत ह्या जेजूच्या रक्ताची सकत, ह्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ताची सकत अगणित जावन आसा, आनी त्या देखून जेजून ताचें रगत आमचे खातीर वारयल्लें. आमकां जिवीत दिवच्याक, आमकां सकत दिवच्याक, बोल दिवच्या खातीर त्या देखून आमची सकट मागणी ह्या जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेक संरक्षणाक आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचेनो. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांकां, तांच्या खातीर, तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन हो म्हयनो पाप सैबान मलगड्यांचो म्हयनो, मलगडी देवान आमकां दिल्लें एक दिर्वें, तांचे जिविताचो अनुभव आमकां एक लिसांव दिता. ती आमच्या कुटुंबांत देवाचें आशिर्वाद जावन आसा, शिरापणी आशिर्वाद. त्या देखून आमी मलगड्यांचो मोग करूंक आसा, मलगड्यांची जतन करूंक आसा. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सकट मलगड्यांक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. तांचे खातीर, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर विशेश तरान मागतना आमकां तांची जबाबदारी आसा. आमी तांचो मोग करूंक आसा, आमी तांची जतन करूंक आसा, आमी तांच्या गरजांक पावोवंक आसा. त्या देखून तांचे खातीर आमी मागता आसतना आमी तांची मोगान सेवा करूंक, जतन करूंक विशेश तरान सुमयाची कृपा आमी मागया मोगाचेन. ह्या घडये त्याच सुमयाच्या रक्ताची सकत सगळ्या संवसारार वाळोवन दी. खंयच झुजां आनी सोलोन आसा, त्या झुजांची सकत मोडून पडून दी जेजूच्या रक्ता मारिपात म्हणून आमी मागया. सगळ्या संवसारात शांती, समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. प्रत्येक जण आमच्या देशा खातीर, आमच्या राज्या खातीर आमी मागया. जेजूचें तें भोव पवित्र अमोलीक रगत सकट वायट सक्तेक नाश करून दी, आनी त्या मारिपात बऱ्या मनाची सकत आमच्या देशान वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचेनो. मनशाची मनां बदलून दी, कठोर मनां बदलून दी, ती परीकपणाची मनां बदलून दी जेजूचे अमोलीक रगत मोगान
ती खालसा म्हणा बरोवन दी म्हणून आमी विशेश तरान आमी मागया आनी आमच्या देशांत मोग राज जावं दी, एकामेकाचे बरेपण राज जावं दी. आमी सकड एकाच देवाची भुरगीं एकामेका भाव आनी भयणी म्हणलें चिंताप वाडोवची आमी मागया मगचन मागया आमी विशेश तरान ह्या खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर आमच्या देशी खातीर आमी मागया, आमच्या सरी आसाकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर भावार्थी आमच्या भावा भयणी खातीर लोकां खातीर आमी मागया मगचन सकल कुटुंबां खातीर आमी मागया, समेची सकत हर एका कुटुंबांनी अनुभव करच्या खातीर आमी मागया मगचन विशेष तरान आमचो मलगोडो याजाक मनादी बाप विक्टर विंटो देवा दीन जाल्यार ताच्या आत्म्याक शांती मागया आमी, ताच्या आत्म्या खातीर मागया. हे दियेसी खात्यान जायतो वावर केला, ताच्या आत्म्याक सोमी शांती दिवं दी म्हूण मागया. तांच्या कुटुंबादारां खातीर तांची सेवा केल्ल्या खातीर आमी मागया मगचन. आनी आमकां कोणाक कितें मागोवंक आसा आमचीच वैयक्तीक मागणी तेसांवां आमचे कश्ट आमची बिडाशिडां आमची दूख आमची बेजाराई आमचे एकसरपण सगळें सुमयाच्या त्या अमोलीक रक्ताच्या सक्तेक समर्पण करया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां समी तयार करया मगचन. आनी गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. ये देवा विजय सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय, तुझे सोडून जवळ सदांच आमचेर आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. प्रत्येक जावन तुझ्या रक्ताची सकत सावळी आमचेर आनी आमच्या एका कुटुंबाचेर घाल. आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत कितें उणें पडटा तें भरती करून दिवंक या भोव अमोलीक रक्ताच्या सक्तेन आमकां भर जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.